तुकाना वाटता सोमिया दिनवाशी काळजा उपकार मानता जिणेच्या आमच्या तुझ्या वेची देण्याक सोम्या किते पाटी आमी दिवं मोगान तुझ्या सोम्या आमकां तुवें पोसलाय राखलाय सेवेन तुझ्या काळजान मोनान तुवें आमकां एकवटयलाय कोपान क्रिस्ता जेसूच्या भक्तीन ओरबेन तुकाना वाटता सोमिया दिनवाशी काळजा उपकार मानता जिणेंत आमच्या तुझ्या विचीत देण्याक सोम्या किते पाटी आमी दिवं मुखेच्या भाव भयणीनो बोवा परबेसो स्वागत तुमकां मिसच्या बलिदानाक देवाक अर्घ दिवया देवाचो उपकार बावडया देवान केलें सर बरें म्हण आमी वाखाणया देवाक महिमा दिवन दिन वासनेन पवित्राच्या नांवी मिसच्या बलिदान माय मोगान आरंभ करुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सोवे आसो सगळ्यांकी बोवा परबेचो दीस मागता आयतारच्या दिसा देवाक समर्पण आमचे जिवीत सुफळ करच्याक सोम्यान आमकां लागीं आपयला सोम्याचे मिसांव तुमी पळयल्यार मोगाच्या न्हू दोन तरेचे मिसांव आसले एक शिकवण दितालो आनी एक पिडागोण करतलो द प्रिचिंग and the healing आणि हे मिसांव तो करता आसतना ताचितल्या की ताणें दवरून आपल्या सिसांक बराबर घेवन गेलो तांकां सांगाता घेतलें तांच्या समोर ताणें आपलें मिसांव केलें आनी सिसांनी तें पळयल्लें तेय बावडटान बरोंक सो जालें आनी त्या देखून जेजू तांकां धाडटा वसा दोग आनी म्हजो संदेश प्रसार करा आनी कशें वच जाय म्हणून आमकां ताणें वर्त्या तरान सांगलां त्या देखून समाधानाचें जीवन आमकां जाय संतोश भरीत आमी आसूंक जाय तर जेजूच्या मिसांवांत आमी वांटेली जाय जांक पुरो आमी लायक जांक पुरो आमी धमीक जांक पुरो आमी याजक जांक पुरो तेसपवी सभेन अनंत तरेच्या वर्त्या मुखेलपणांत आमी आसांव खंयचेंय जावं दी आमकां दिल्लें तें मिसांव आमी बऱ्या तरान संभ्रमचें त्या खातीर आयच्या देवस्तुतेंत आमकां आपोवणें दिलां वर्त्या मोगान सोम्याच्या मिसांवांत भागीदार जावच्याक येया आमी लागीं सरया सोम्याची सकत मागून घेवया उणेंपण आमचें थंय आसलें भरती करच्याक आमची पातकां धुवन काड सोम्या नितळ निर्मळ आमकां कर तुज्या मिसांवांत आमकां भागीदार कर म्हूण आमी मागोवन सांगता म्हणया हांव पातकी सर पददा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनांचे दोन तोंडांत उसारून वायटा धरून आनी बरें सणून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून भगवान सदांच सावकार मरे सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वत देवा लागीं विनंती करात म्हण प्रार्थना मागता सर पददा देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो आमेन सोम्या सोम्या काकडूत आमची कोर सोम्या सोम्या काकडूत आमची कोर सोम्या सोम्या काकडूत आमची कोर सोम्या काकडूत कोर क्रिस्ता क्रिस्ता काकडूत आमची कोर क्रिस्ता क्रिस्ता काकडूत आमची कोर क्रिस्ता क्रिस्ता काकडूत आमची कोर क्रिस्ता
काकूत कर. सोम्या सोम्या काकूत आमची कर. सोम्या सोम्या काकूत आमची कर. सोम्या सोम्या काकूत आमची कर. सोम्या काकूत कर. सगळ्या मनशांक अनंत महिमा महिमा देवाक सर्गा अनंत जगांत. आमच्या देवाक सर्गार आसा. आमी तुका नमन करता. आमी तुका दिनवास दिता. परखंडिता अनंत महिमा महिमा देवाक शांती सगळ्या मनशांक. अनंत महिमा महिमा देवाक सर्गा अनंत जगांत. जेजू क्रिस्ता देवा पुता आमचे मागणे तू ऐक सोम्या. संसाराच्या सोडवणारा मेळा शिकोर काकूत आमकां. अनंत महिमा महिमा देवाक शांती सगळ्या मनशांक. अनंत महिमा महिमा देवाक सर्गा महिमा तुका देवा बापा. महिमा तुका जेजू क्रिस्ता. महिमा तुका पवित्र आत्म्या. महिमा त्रिएक अचित देवा. अनंत महिमा महिमा देवाक शांती सगळ्या मनशांक. अनंत महिमा महिमा देवाक सर्गा अनंत जगांत. आमेन आमेन आमेन. प्रार्थया. सर आमचे ते सवाय ह्या वेळा दवरया. जायत्या जाणांच्या कुटुंबांत बरेंपण जावच्याक, भुरग्यांनी बरें शिकच्याक, जायत्यांक कामाची गरज आसा ते मेळच्याक आनी तशेंच कुटुंबाचो फुडार विंचच्याक, आमच्या भुरग्यांक बरी मोत दिवच्याक ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार. आनी प्रत्येक तरांक कोण सक्कडी पिडेस्त आसात गी तांची पिडा गूण कर सोम्या म्हूण आमी मागया. सर्वेस्परा आमच्या मोगळा पापा वर्त्या जिविताच्या देण्यान दिव आमकां बरोवन बोवा परबाच्या मिसांव तुज्या आमकां आसा केलाय. त्या मिसान भागीदार जावच्या मिसाच्या बलिदानांत आमी एकठांय जाल्या. आम्हा सर्वांच्या जिवितांत तुजो मोग वाडोवन दी आनी सोडोवन दी. एकामेकाक समजून घेवन चड आनी चड मोगाचे आमी जावचे आमकां निर्मी. आमी मागता आमच्या सोम्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो कर देव तुजे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आणि राजवट चलयता सस्नाच्या सस्ना. आमेन. एके न्हय परी हांव तिचेर शांती वळासे करतलो. इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. जेरुसलेमा सवे संतस भरीत जाया.
तिचो मोग करतल्या सगळ्यांनो तिचे पासत उल्हास करा. तिचे पासत रुदन करतल्या समेस्तानो संतोष भरीत जाया. तिचे सवे संतोष भरीत जाया. बुजवण दितली तिची स्तनां चिवून दादोशी जाया. तिच्या भरलेल्या हृदयांतले आनंदान पियेया. कित्याक सर्वेस्पर अशें म्हणटा, एक नये परी हांव तिका शांती धाडटलों आनी भरोवन वोमतता त्या वाळा परी राष्ट्रांची संपत्ती तिच्या बाळांक हांडीर बसोवन व्हरतली आनी उस्क्यार खेळयतली. जसे एक आवय आपल्या भुरग्याक बुजयता तशें हांव तुमकां बुजयतलों. जेरुजालेमांत तुमकां बुजवण मेळटली. तुमी हें देखतलात आनी तुमचें काळीज संतोसतलें. तुमच्यो कुडी तणा परी फुलतल्यो. सर्वेस्पराचो हात ताच्या सेवकांक उगडापो जातलो. देवाचें उतर हें. देवाचो उपकार. श्लोक. भुमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची बोब उठया. भुमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची बोब उठया. भुमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची बोब उठया. ताची महिमा गितां गायनांनी वर्णिया. ताची कीर्त गाजया. देवाक सांगा, कितली विचित्र तुजीं कर्तुवां. श्लोक. भुमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची बोब उठया. सगळी पृथ्वी तुजे मुखार सरपडता. तुजी वाखणणी करता. तुज्या नांवांची कीर्त गायता. येया आनी देवाची कर्तुवां पळया. मनशा मोदें आमकां थटाक करतात तसलीं ताचीं कामां. श्लोक. भुमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची बोब उठया. दर्यो ताणें सुकी धरण दिसता पर्यान सुकयलो. सुकलेल्या आळवांतल्यान लोक पांय भिजनासतना उतरलो. त्या पासत आमी ताचे उदेशी संतोश पावया. तो आपले पदवेन सदांच राजवट चलयता. श्लोक. भुमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची बोब उठया. देवाच्या भक्तांनो तुमी समेस्त येया. देवान म्हजे पासत कितें केलां तें वर्णिता आयका. म्हज्या मागण्याची देवान बेपरवा करूंक ना. म्हजे वयली दया ताणें पाटी काडूंक ना. ताका जावं महिमा. श्लोक. भुमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची बोब उठया. बागयोन पावलून गालासीकारांक बरयलेली चिटी वेले वाचप. बामा भयणीनो, म्हाका जाल्यार व्हडविकेचें कारण एकूच. जेजू क्रिस्त आमचो सोमी कुर्सार मेलो. हीच म्हजी व्हडवीक. ह्या ताच्या कुर्सा वरवीं म्हाका संवसार कुर्सार मेला आनी संवसाराक हांव कुर्सार मेला. सुनोत केली वो ना केली हाका कसलीच भिशात ना. नवी रचना जावंक हें एकूच सर्व म्हत्वाचें. ह्या नेमा प्रमाणें चलतात तितल्यांचेरूय आमी देवाचे इस्रायल परजेचेर देवूं शांती आनी काकलूत. इतलें सांगल्या उपरांत कोणेच म्हाका आनीक त्रास दिवं नये. कित्याक म्हजे कुडीर आसात ते दाग जेजू पासत हांवें भोगलोल्या कोश्टांचे. बामा भयणीनो, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची दोयेलाय तुमी अदीक अदीक भोगूं पावूं. आमेन. देवाचें उतर हें. देवाचो उपकार. उद्गार. Hallelujah, 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 hallelujah. Christaचे समाधान तुमच्या काळजांनी रास करूं. क्रिस्ताचे उतर तुमच्या काळजांनी उदंग बरोवन आसो. Hallelujah, hallelujah.
हालेलुया हालेलु हालेलुया हालेलु हालेलु हालेलुया हालेलु हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे असो. साम लोकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. ताचे उपरांत सोम्यान आणि 72 जाणांक नेमले आणि आपूण वेसो आसलो त्या हर एक शहराक आणि हळ्ळेक तांकां दोगां लेखान आपणा मुखार धाडले. तांकां तो सांगा लागलो, पिकावळ येतेश्ट आसा पूण वावरडी थोडेच. देखून पिकाच्या धन्या लागीं ताणें आपल्या पिकाच्या शेतांत वावरडी धाडच्याक मागा. वसा तुमी पूण सत्राय करा. सुण्या वखदामध्ये शेळयांक धाडलेले बरें हांव तुमकां धाडटां. वाटे चिरी जावं बुती जावं वाणो जावं व्हरी नाकात. वाटेर कोणाकय सलाम करूंक रावा नाकात. खंयच्याय घरांत तुमी रिकतना पयलें अशें म्हणा, समाधान ह्या घराक. समाधान आशेतलो मनीस थंय जियेता जाल्यार तुमचें समाधान तुमकांच फाटीं येतलें. त्याच घरांत तुमी रावा. ताणें दिल्लें खाया आनी पियेया, कित्याक वावरड्याक ताची माजुरी पावो. देखून घरां मेजी नाकात. खंयच्याय शहरांत तुमी रिकतात आनी लोक तुमकां येवकार दीत जाल्यार ताणें कितें वाडटा तें जेवा. थंय आसल्या पिडेस्तांक गूण करा आनी देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां म्हणून तांकां सांगा. पूण खंयच्याय शहरांत तुमी गेल्ल्या वेळार लोक तुमकां येवकार दिना जायत जाल्यार तांच्या रस्त्यांनी वचून अशें म्हणा, आमच्या पांयांक लागलेली तुमच्या शहराची धूळ सयत तुमचे विरोध साक्षक आमी पापडता. तरी पूण देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां म्हण मात्र जाणा जाया. हांव तुमकां सांगता, जर तेच्या दिसा सोदोमाक मेळची आसा ती खाकुती त्या शहराक मेळची ना. उपरांत धाडिल्ले ते 72 संतोशान पाटी आयले आनी म्हणाले, सोम्या तुजें नांव काडल्यार जेवसार सयत आमकां खाल जातात. जेजू जाप दिवन तांकां सांगा लागलो, अंतराळांत तावन जगळ्याने पडिल्ल्या बरें सैतान पडोवन आपटलो हांवें पळयलें. पळया, सोरोप इच्छू आनी दुस्मांचे सगळें बळस पांया तळा मस्तूंक हांवें तुमकां पदवी दिल्या आनी कितेंच तुमकां बाधक करचें ना. तरी पूण जेवसा तुमकां काल जाता देखून तुमी संतोश पावनाकात. बघा, तुमची नांवां सर्गें बरोवन आसात देखून तुमी संतोश पावा. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, अशें एक लिखून आसलें. एक मनीस आपल्या कुटुंबा सांगता एका मॉलाक गेलो. मॉलाक वता आसतना पार्किंगान ताचें कार ताणें दवरलें आनी आमसोरान ते कार लॉक करूंक तो विसरलो. फाटीं येता आसतना तो पळयता दारां उक्तीं आसात, अर्दीं उक्तीं आसात. हें पळोवन तो खंगाल जालो. म्हज्या कारांत आसलें सगळें लुटलां काय म्हणून भियेलो. आमी जाल्यार भियेता न्ही, कित्याक म्हळ्यार आमी एक लॉक करनातल्यार आमच्या काळजान दडदडे कोणें कितें केलें काय. आनी अशें आसता तो आमसोरान म्हणल्यार बरी भितर पळय लागलो आनी त्या वेळार ताच्या ड्रायव्हिंग सीटी वयर एक कागद बरोवन आसलें, एक चीट बरोवन आसली आनी ह्या चिटीर अशें बरयल्लें, मोगाच्या मनशा, हें कार हांवें आज चोरी जाय म्हणून तुज्या काराचें दार हांवें उक्तें केल्लें आनी उक्तें करनासतना पळयता आसतना तुज्या कारा वयर बरयले ते शब्द म्हाका दिसले, पीस बी विथ यू, समाधान तुमचें थंय आसूं. आनी तें पळयले उपरांत हांवें चिंतलें, एका वेळा हांव तुजें कार चोरीन जाल्यार तुजें समाधानूय उबारतलो
आणि ते कार सोरले ते कांतवणे म्हजे ते आसतना म्हजें समाधानी हांव विबाडटालो त्या देखून हांवें सोरचें प्लॅन सोडलें आनी तुका ही चीट बरोवन दवरता आनी मुखार तूं कार सोडून वता आसतना लॉक कर म्हजे तसलोच चोर मेळटा म्हण हांव तुका सांगना कित्याक म्हळ्यार तो कार सोरून व्हरतालो तो सोरूंक थायला म्हाका हांगा दिसलें तें समाधान तुजें सगळें आसो म्हणलें उतरां तो वाचचोय हांवें वाचलें त्या देखून हें कार हांव हांगा सोडून वता तुज्या मोगा आसो सोर म्हज्या भाव भयणीनो समाधान भोव गरजेचें हर एक लागीं गरजेचें आनी हें समाधान दिवच्याक आमकां सोमे वर्त्या तरान आपयता हेजो वांजल तुमी पळयलें जाल्यार कितले अपुरबायची शिकवण ती तुमी वेता आसतना चिरी जावं बुती जावं वाणो जावं कितेंच व्हरनाकात आमी पयना बाई सरतना कितें करता जायतें भरता आनी तें वोण एक दीस हांव एअरपोर्टार आसलो आनी एक मोठी चली आसली आनी म्हजें एक ल्हानशें बॅग आसता गेतालें हांव रेतीर वेता आसतना चड हांव कांय व्हरोंक वचना म्हजो बायबल आनी 2 बूक आनी म्हजे लोप आनी थोडी वस्तां तितलेंच आनी हें आयलें हांवें जस्ट काणयलें म्हज्या दाव्या हातांत आनी हांव चिके रावलो पळय कितें कडी चलता म्हणून म्हाका एक अशें ऑब्जर्वेशन पळोवचें म्हण बारीक कशी आनी पळयता मोगाच्यान एक ल्हानशी चली तिची एक 3 बॅगां आयलीं एक बॅग तिच्याक उबार आसा आनी तिका ओडूंक जावना दोन ओडता आनी त्या दाळ दिसल्यान 2 जाण तरणाटे आसले धांवून आयले ते कशेंय एक व्हडलें बॅग ओन घालें आनी 2 बॅगां आयलीं तें ओडूंक पळयता ते म्हणा लागले तूं चिके सायडीर राव मागीर तें कशें व्हरून गेलें गे म्हाका कांय कळीत ना मोगाच्यान कित्याक आमी कितें करता जायत आमचें थंय भरता जांग बरो आमच्या सुटकेसींनी जांग बरो आमच्या बॅगांनी थोडे वेळी आमच्या मोतीन ती आमी जायतें बघता त्या देखून आमचें समाधान आमी विबाडून घेता तो कितें करता हें कितें करता ताचें कितें चलता आमच्या मोतींत हें बरयल्ल्या देखून समाधान आमी विबाडटा कोणी कितेंय करून दी तांचें जिवन तेंची येता तुका कित्याक तुजें तूं पळय हांव आनी एका घरा गेल्ल्या दाडाळ आसा घडिल्लें गी ती म्हाका म्हणा लागली फादर आमगेर कितें गी चिक्के आवाज आनी जाता तुमी येया जायत एक दीस हांव गेलो थंय आनी वेता आसतना ती म्हणा लागली फादर पळया आमचें घर हें ल्हानशें व्हडलें ना आनी पाट सायडीर पुरो पळयता म्हाका इतली उबा रावची कंपाउंड वॉल देवा हांव म्हळें बाये ही कित्याक चायना वाला बरी आसा न्ही जी कंपाउंड वॉल कित्याक इतली उबार बांदल्या आनी घर ताचें व्हडलें करी येते आसलें आनी ती कंपाउंड वॉल चिक्कें उणी करी येते आसली ताका ती म्हणाली तुमकां कळीत ना फादर कित्याक ती बांदल्या म्हण आनी खंय गेली धांवून वचून एक प्लास्टीक स्टूल हाडून आयली आनी म्हणा लागली हाचे वयर उबे रावा फादर हांवें म्हळें हाचे वयर उबे रावल्यार म्हजे पांय मोडूंक आसा सायबीन ताचे पांय मोडूंक आसा म्हजे पांय मोडूंक आसा स्टूल मोडूंक आसा आनी तितल्यार ती गेली आनी रुखाचें चार आसलें आसा वण हाडून आयली ओडूंक जायना वण हाडून आयली आनी म्हणा लागली हाचे वयर सोडा आनी हांव एक LKG भुरग्या बरें ताचे वयर सोडलो आनी ती म्हाका म्हणा लागली ओ तें पळया फादर तें पळया हांव पळयलें कितें दिसता फादर तें घर आसा आतां देवा फादर म्हणा लागली देवलो आनी तिणें सांगून सुरू केलें त्या घरा देखून आमची कंपाउंड वॉल इतली वयर गेल्या फादर इतली वयर गेल्या पयलीं हांव बरें समाधानी आसलें फादर कितें जालें गे म्हळ्यार पयलीं आमची कंपाउंड वॉल 4 फीट आसली आनी 4 फीट आसतना आमगेर कोणूय कॉलिंग बेल दामल्यार त्या घरच्यांनी पारला भायर येवचें पोटी घेवन रावचें आमगे तीळ पळोवचें फादर तीळ पळोवन तांची घुमटी लांब पडल्या म्हणा लागली ती आनी अशें म्हणटाना हांवें म्हळें तुका कितें जाता जालें ना हांवें नाका सांगलें आमगेर पळय नाका तुमकां कितें पडोवन गेला सकाळीं जावन सांजे म्हणून आमगेर कोणी आयले रे तांचे कडेन लेख आसलें फादर आनी अशें आसतना हांवें म्हळें मागीर कितें केलें तांकां हांवें सांगलें आमगेर पळय नाकात म्हळ्यार सोडटा ते मागीर आमगे कॉलिंग बेल जाता आनी भितर दाराच्या इड्यांतल्यान पळयतात फादर म्हाका कळ्ळें दाराच्या इड्यांतल्यान पळयतात म्हूण आनी हांव गेली आनी तांकां सांगलें आमगेर तुमी पळोवची गरज ना जाल्यार सोडटा ते मागीर कॉलिंग बेल जाता जनेलांतल्यान पळयतात फादर हय हांकां कितें पडोवन गेला म्हज्या घरा कितें जाता म्हणून कोण येता म्हणून म्हणा लागली मागीर कितें केलें तुवें म्हाका असो राग आयलो की म्हजो घोव इस्रायल आसलो फादर ताका बरें येलें धाड 8 लाख रुपया हाडलें पातोर हाडलें सिमेंट हाडली रेंव हाडली जल्ली हाडली पळया फादर 4 फीट आसली वॉल 7 फीट केल्या आतां पळोवन पळया म्हळ्यार हांव तितलो 6+ आसा म्हाका तें दिसना हांवें तांकां खंय लिल्ली पुटांक दिसचें आनी तुवें तांचें सगळें ब्लॉक केलें वय ब्लॉक केला थांग कांय नाका पळोवचें न्हय समाधान मेळ्ळें गे म्हळें
आतां समाधान मेळ्ळां म्हणून सांगा ना, पूण ताणी पळोवचें रावलां म्हणा लागली. म्हळ्यार पळोवचें रावलां म्हणून तुका फक्त रुखा वयर वचून पळयता की कालें कोणाक हिका कांय कळयत ना. मागीर अशें पळयलें जायत सायबिणी तुजे पयशे तुजी मर्जी, हांवें कितें करूंक जाता. आतां पळय घरा भितर ह्या म्हणच्या पळय हांवें जस्ट एक रावंड दिश्ट गुंडयली मोगाच्यान. हेणें सगळें तांच्या घरांतल्यान पुरो 7 फीट, त्या सायडीर 4 फीट. हांव म्हळें कितें तें सायडीक 4 फीट फातर रेवो आनी कांय पावो ना कितें बांदूंक म्हणून जालें. आनी कितें आसा पातर बॅलन्स हांगा मस्त आसा म्हणली. मागीर कित्याक तें बांदूं ना, तें तांगेर कोण येता म्हूण हांवें पळयचें न्ही. आमगेर कोण येता म्हण ताणी पळोवंक नजो, पूण तांगेर कोण येता म्हणून आमची गमटी कोक्कारे बरी अशें करन तांगेर आमकां पळोवंक जाय. या देखून हिचें समाधान हिणें संपूर्ण उगडून घेतलां. एटलीस्ट तांकां इल्लें समाधान आहा कोणा तें म्हळ्यार हिणें ती 7 फीट वॉल घाल्या पळय. मग हेजे मान बिणें न्हू जेजून आमकां ह्या संवसारांत भोव आपुरबायचें मिसांव दिलां. कसलें मिसांव तें? एकामेकाक बरें करूंक, एकामेकाची खबरो करूंक न्ही, एकामेकाची झडती करूंक न्ही, एकामेकाक कितें जाता म्हूण पळोवंक न्ही. बरें आसा तर तें उखल नर आनी त्या भुरग्यांक बरें कर. तांच्या पासून माग. आमकां व्हडलें देणें देवान दिल्लें जावन आसा मागचें. त्या खातीर तो म्हणा लागलो आपल्या सिसा मागा तुमी थंय गेल्ल्या कडेन जावं दी तुमचें समाधान तांकां दिता आसतना तांणी तें समाधान घेतलें तें तुमकां फाटी येतलें. दोगां तें समाधान बगतलें. त्या देखून आमी आज आमच्याच जिवनांत आमचें जिवन बऱ्या तरान जियेल्यां तर समाधान होगडोन घेते नातल्या हेरांच्या जिवनान मेतेरपण जावचें. जायते रेतेरीन हांव पळयता मोगाचें न्हू. कितें जाता जायत्या जाणांची तकली पडापड, तकली जडाय. कित्याक म्हळ्यार ताणें तशें सांगलें, हाणें अशें सांगलें, ती तशें म्हणटात, हांगा तशें म्हणटात. कित्याक तुका पडोन गेलां? तुजें जिवन पळय. 22-27 जाणांक धाडटाना कितलें आपुरबाय तरान धाडलें. आनी जेजू कितें म्हणा लागलो, तुमकां थोडी पदवी दिल्या, जेवसा धांवडले, थोडे जाण पडले, थोडे जाण गुण जाले म्हणून तुमी संतोश पावनाकात. दिरवी पुंज आयल्या त्या सर्गाच्या दायजांत बरें कर. तुज्या पब्लिसिटी खातीर, तुज्या व्हडपणा खातीर, तुज्या नांवा खातीर थोड्यांक रेतेर दिजे जाल्यार कंडिशन आसा. 2000 जण जायचे, 1000 जण जायचे. आमी डिवायन रिट्रीट सेंटरांत आमचे हांव राविल्लो उपरांत 5 जाणांक रेतेर गेल्या. कितले जण रेतेर घेतात म्हूण मुख्य न्हय, कितलें बरेंपण त्या भुरग्यांक थंय जालां, कितलें परिवर्तन त्या भुरग्यांक थंय जालां, कितलें तांचें जिवन बरें जालां तें मुख्य जावन आसा. थोडे बडीन दोगांकय रेतेर काणिल्ले सन्निवेश आमच्या कोंकणी सेक्शनांत आसात. एकल्याक उजव्याक, एकल्याक दाव्याक. जेजू म्हणा न्ही भोव आपुरबाय तरान कोण तुज्या लागीं येता तांकां बऱ्या तरान तुजो संदेश दिवचो, देवाचो संदेश दिवचो. आनी त्या प्रमाणे दिता आसतना जेजून म्हणलें आपुरबायची उतरां सर्गाच्या दायजांत तुमकां वांटेली केल्यांत तें मेन. ह्या संवसारांत तुजी पब्लिसिटी थोड्या दिसांक मात्र. लोक धांवता. आज एकलो मनीस आयला ताच्या फाटल्यान तुमी धांवतात. फाल्यां आनी एकलो येता ताच्या फाटल्यान तुमी धांवतात. परवां तुमी म्हज्या फाटल्यान धांवन येतात. आनी एकलो ताचे उपरांत आनी एकलो ताच्या फाटल्यान तुमी धांवतात. धांवच्याक न्हय, जेजून आपुरबाय तरान सांगलां जें कितें तुमकां दिलां तें तुमी उपयोग करा. तुज्या नांवा खातीर, तुज्या व्हडपणा खातीर न्हय, देवाच्या महिमे खातीर. देवाची पदवी आनी महिमा परगट जावच्याक वो कुड्डो नितळ जावंक देवान म्हाका धाडला म्हणा लागलो जेजू. आनी त्या प्रमाणे ताणें सगळें घेवपणा पळय हांव कुड्ड्याच्या दोळ्यांक माती लायतलो आनी आतां ताचे दोळे उक्ते जाताले म्हण सांगो ना. आमकां जायते पब्लिसिटी जाय. कित्याक म्हळ्यार आमचें मिडिया बारी वर्क जाता आनी मिडियांत आमी पब्लिसिटी केली जाल्यार फाटल्यान जावचे जायते जाण आसा. तसो उद्देश दुसरोच आसता. मगाचें बांदण बेणीनो बरें देवान करचें, मनशान न्हय. मनशां मारिपात तें जाता जावंक बरो, पूण कितें गरजेचें जेजूच्या वर्त्या नांवान जें कितें मिसांव तुका दिलां तें बऱ्या तरान सांबाळचें, बरें जिवन जियोवचें, संतोश बरी जावचें, समाधान तुज्या जिवनाचें. फ्रांसीस असिसी समाधानाचें वर्तें हातेर म्हाका कर सम्या. सदांच त्या समाधानान जिवन मुळे मात न्हय तो जियेलो. सान फ्रांसीस असिस आपल्या भावा कडेन मात न्हय, लोकां कडेन मात न्हय, प्रकृतीच्या हर एका जिवी कडेन समाधानान जियेलो. ताचे थंय समाधान आसलें देखून हर एक जिवी ताचे लागीं समाधानाचें वर्त्या मोगांत येताली. त्या देखून प्रकृतीचो पात्रोन तो जालो. आमी हर एकल्या थंय समाधानान जियेतना
आमचें समाधान दोडटें जाता मोगाचें त्या देखून हेरांच्या जिवितान मेते जायनासतना बरें करूंक जाता करा वायटाक या तांचे थंय कितें जाता म्हूण पळोवन तांकां वायट करूंक आमी वेचे नाका तांच्या जिवनांत आमी चड मेते जावचे नाका तुजे जिवनांत तूं जियेत आसतना सम्यान म्हणलें उतरां सर्गाच्या दायजांत तूं वांटेली जाता म्हणून संतोशान तुजें कामां मुखासून व्हर आमेन. सगळे आमी उबी रावया मोगाचें आमचो बावार्थ एका निजा देवा थंय उसारुया. सतमंता देवाक सत पददार बापा सर्ग आनी पृथ्वीचेर आसनारा आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्याच पुता आमच्या सम्या जो पवित्रत्वाने गर्भे समोरलो आमकां मरेता जल्मलो पांच पिलत ताणें कस असले ताका कुर्सा जडलो तो मेलो आनी ताका नेखेपिलो तो मेल्ल्या मध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो पत्तो जिवन जालो सर्गांत चडलो आनी सपद देवाच्या उज्या बसला ते जुवाने मेल्यांची मनसूब करूं येतालो. सतमांता पवित्रात्म्या कथोलीक पयसबेक भक्तांचो एकठार पातकांचे भक्सणे कुडीचें जेवणपण सश्टाचें जिवीत आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो आनी मोगाळ भुरग्यानो म्हाका आनी तुमी घेतल्या सोदा आनी तुमकां मेळटलें बरें आनी उक्तें जातलें म्हळ्यार त्या भावार्थान आमकां मागोवंक जेजून आपोवण दिलां त्या स्वर त्या भावार्थान सर आमची प्रार्थना जेजू मुखार उबारता पवीस सभे खातीर सगळे धार्मीक मुखेल्या खातीर मात्या सर राजकीय मुखेल्या खातीर आमच्या सर राष्ट्रां खातीर आमच्या कुटुंबा बसत आज प्रत्येक तरा मागया जेवसा जिवदळी पयस सरून देवाच्या राजाचे गुटो आमी समजून घेवन देवाचें राज आसा आमच्या मोदेगांत आमच्या काळजांत आमच्या जिवितांत तें सदांच आमी घेवया त्या परें आमचें जिवन मांडून हाडया आनी सम्या मुखार एक जावन सर आमची प्रार्थना ह्या जेजू कडेन आमी मागता आसतना तो आमकां दितालो बावडतान मागिल्लें केन्ना आनी ताणें ना म्हणो ना बरवशाची यात्रेक आमी जावन मुखार सरया हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. आमेन. Prataun saडक फुलता उदकांतले वयर येवन रावता सुर्याच्या किरणान सोंपता रसनाराक आपल्या देखता काळीज हे सौम्या मुझे तुका ते भेटून दिले कते या साळका सारखे जाऊ दी ते तुका सोबचे म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पददा देवा बापा मानतात असलें जा म्हणो मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर्धे मानून घेऊ. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळा बापा व्हडा मोगान आनी अत्रेक आनी खाणीक आमी तुका संभ्रमता आमच्या जिवनांत जायतें बरें म्हण करचें तुवें आमकां आपयलां सर्गेच्या दायजांत वांटेली जावच्याक खरेपणी आमचे काणीक समर्पित कर आमी मागता आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांत उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक देन वासोया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्पर पवित्र बापा सर्पद आनी ससनाच्या देवा सर काळे आनी सत्य आमी तुका देन वासोवंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या हाती मोगा वरवीं तुज्या एकल्याच पुत्या संवसारांत धाडिलोय आमचें जिवन सार्थक जावच्याक आनी आमी नाश जायना जावच्या ह्या संवसारांत येवन ताणें आमचो मोग केलो आनी वर्त्या समाधानान आमकां भरली
त्या संताच्या नादाळ उल्हासता सगळं संसार आणि सर्गी सदळबाळ निरंतर गायतात तोचे मोकार. Povit, 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 dălbaranso सर्वेस पोतू, सर्गाने संसार बदला तुझ्या वैभवान. ऊन सर्गी तुका जय जय, ऊन सर्गी तुका जय. सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय. ऊन सर्गी तुका जय जय, ऊन सर्गी तुका जय. बापा खरंच तूं पवित्र, तूं सगळ्या अपवित्रपणाची झर. तुझ्या पवित्रत्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्या सुकुशेने कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका आदीन वचून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परिचवण जाता ताणें खास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, हे तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नवे आनी सस्ती खरळचें रगत पातकांच्या बॉक्सांनी मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. Babat tersebut bergetuya. Jesu melo, Jesu jiwan zala, Jesu novian yetolo. Bapa, तुझ्या सोडून मजद आमकां तुवें सदांच नेमलाय. वर्त्या जिविताचो गोट आमी संभ्रमता आसतना तुवें वर्त्या मोगान तूं आमकां आंबरताय आनी त्याच वर्त्या मोगाचो गुर्त जावन तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां तूं एकठांय कर. सर्वेस्परा आख्या पितुमेचेर विस्तारलेले तुज्या पयस सभेचो उगडास काड. लियो आमच्या बाग्यान बापा, सर आमच्या गोळी बापा, सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुन्हा जीवनपणाचो बरो सुदारो मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्या समेस्तां तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची दाय कर म्हूण आमी मागता. ह्या भुरग्यांचे तुजे नदर घाल, तांकां मोगान वागय. खरें समाधान आमच्या काळजांत, आमच्या जिवितांत आनी आमच्या कुटुंबांनी सेस समारा राज करून दी. आमच्या राष्ट्रांनी तें समाधान आनी शांती भरपूर मापान चियोंक गोतोवंक फाव कर. हांव कार्मेली देवाचे मागीर सांगती बग्यान दोन दिताना तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर असीसो सम फ्रांसीस सम पाद्रे पियो सम आंतोनी सम क्लारा बराबर सश्टाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजे मायमागा आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्याचे सोथय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना. आमी देवाची भुरगीं सम्यान दिल्ल्यावर तें प्रार्थना खरें समाधान आमकां दिवंक शकता. तें भक्तीन आमी म्हणुया, आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं,
तुझे राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळण्यां पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवा सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवा दया करून जिवितां सवस्क्या आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या चडवंदार जेजू क्रिस्ताचे येणे पुरुशान त्रेकतले आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर आघातांतले वाटय कित्याक रासवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदमळे तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पण तुज्या पयस सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशप्रमाणे तिका शांती दी आनी कोटान सांबाळ तुजी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन समेची शांती समाधान आनी माया मोग सदांच तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो माया मोगाचो आनी एकवटाचो आनी समाधानाचो संकेत जावन एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेळये संसाराचे पाप खातेले आमची काकळूत खोर देवाचे शेळये संसाराचे पाप खातेले आमची काकळूत खोर देवाचे शेळये संसाराचे पाप खातेले आमकां शांती दी मोगेच्या बाबडेन पळया आमचो सुमी जेजू सदांचे संवसारा येवन आमचे साल्वार करच्या मात न्हय खरे शांती समाधान आमकां दिवच्याक आयलो समाधान तुमचे थंय हांव हाडूंक आयला म्हणलो जेजू असो अशें जेवणाक आपयलेले आमी सर सुभागे सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली तुजी दिश सदांच मुजेर आसो तुजे विण जियोंक म्हज्या नजो दीस एकच हुस्को म्हजो कसो करूं सोम्या मोग तुजो म्हज्या जिणेच्या काळकान तुझा दनपाराचो सूर्यो दर म्हाका पडलो तुज्या गोपान गत जाताना उसांबोळ दर्यो तुका विसरल्यारी म्हाका विसरनाका तुका दुखयल्यारी म्हाका दुखय नाका हांव अस्कत आबल सैमासो तुजी दिश्ट सदांच मुजेर आसो तुजे विण जियोंक म्हज्या नजो दीस एकच हुस्को म्हजो कसो करूं सोम्या मोग तुजो समाधान तुमकां दिवंक हांव आयलां म्हजें समाधान तुमचें तें भरपूर जेवच्याक तें हांवें तुमकां दिलां म्हणटा समी प्रार्थया सर्पधर आमच्या बापा आत्मेकाणाचें पोशण तुवें आमकां दिलां खऱ्या पावर्तान बरोशान जेवच्याक हें आमकां साकार जाता आमच्या हर एकल्याच्या जिवनांत समाधान आनी शांती सदांच येवं चड आनी चड मापान एकामेकाक आमी मेळटा आसतना एकामेकाच्या जिवनाच्या उदारगतेन आनी तांच्या बरेपणान सदांच जीव आमकां शिकय हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन
सर्वेस्पद तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसू आणि सरपद वेदा देव बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन. बोवा परमेसो आयतार तुमकां मागता मोगाचे न्हू देवाची जायती आशीर्वाद तुमचे तो वचून दी सगळ्या आमची कुटुंबां आपुरबायची बळादीक फळां बरीत आणि भलायके बरीत जावच्याके वसन्यात क्रिस्ता शांतीन आणि मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार. कितें जेवतलोय कितें न्हेसतलोय हुस्को करिनाका. देव रस्नात सरकीचो मोगाळ बापोय तुजो सगळें दितलो तुका. नोदोर मारून अंत्रोळा तूं पडे वाऱ्यार उक्तेल्या सुकण्यांनी भरलेले दिवो पिना दिलो विना ती खोटे बोरिना तरी देव तांकां साडिना. कितें जेवतलोय कितें न्हेसतलोय हुस्को करिनाका. देव रस्नात सर्गीचो मोगाळ बापोय तुजो सगळें दितलो तुका. सोवे आमकां मरे आशीर्वाद दे आमकां जेच्या पवित काळजां भुरग्यां तुज्या दे तुजे आशीर्वाद भगवान गुत्साचे करवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.